मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान फोंडेच्या सेंट मेरी हायस्कुलांतल्या विद्यार्थ्यांसयत परीक्षा पे चर्चा ह्या कार्यावळीत भाग घेतलो। हो प्रेरणादायक आणि माहितीपूर्ण संवाद आशिल्लो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें विद्यार्थ्यांकडेन संवाद साधलो। विद्यार्थ्यांनी आत्मविश्वासान परीक्षेक तोंड दिवचे, नवे तंत्रगिन्यान आपणोवचे आणि पाठ्यपुस्तका भायर मोलादीक जिणेचे धडे शिकपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केले। ह्या संवादाक लागून विद्यार्थ्यांक नव्या उत्साहात अभ्यास करपाची प्रेरणा मेळटली अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान म्हटले। दिसाचे स्वप्न पळोवपाक जाय, आमकां रातचे स्वप्न पडटा ते न्ही, आमी दिसाचे स्वप्न पळोवपाक जाय आणि ते स्वप्न साकार करपा खातीर कंटिन्युअसली आमी एफर्ट्स करपाक जाय। वी वॉन्ट टू फोकस ऑन इट, जाल्यारूच ते स्वप्न साकार जातले। बेश्टे स्वप्न पळयले आनी न्हिदले म्हणून जावचें ना। ओके, त्या ती स्वप्न पळोवपाक जाय आणि त्या स्वप्न सत्य करपा खातीर आमी फोकस करपाक जाय, काम करपाक जाय, कष्ट करपाक जाय। देन ओन्ली इट इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट। पण हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टराचो जर अर्ध्या वराचो कार्यक्रम जर तुम्ही पळयशात जाल्यार एवरी मंथ एकदा कार्यक्रम जर पळयशात, यू गॉट अ इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द जम्मू काश्मीर टू कन्याकुमारी, पुराय देशात कितें चलता आणि खंय खंय कशा पद्धतीचे इनोव्हेशन्स जाता, कशा पद्धतीची न्यू टेक्नॉलॉजी आयल्या, म्हणजे आम्ही जाका म्हणटा की ट्रेडिशनल अँड फ्युचर डेव्हलपमेंट, फ्युचरिस्टिक डेव्हलपमेंट, हे त्या मन की बात या कार्यक्रमांतल्यान कळटा। ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर इज विजन कितें, विकसित भारत 2047। विजन कितें, विकसित भारत 2047। कोणा खातीर, कोणा खातीर? आमच्या सगळ्यांच्या खातीर। परीक्षा पे चर्चा हो कार्यक्रम म्हणजे फक्त परीक्षेचे टेन्शन कमी जावपा खातीर न्ही, इट इज द इंटरॅक्टिव्ह सेशन ऑफ फ्रॉम द सगळ्या स्टुडंट्साच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराच्या बरोबर आणि तशाच बरोबर मन की बात हो कार्यक्रम सगळ्या स्टुडंट्सां वांगडा, लोकां वांगडा इंटरॅक्ट करपा खातीर तोय कार्यक्रम तुम्ही पळयतले। म्हाका दिसता आमी सगळे जाण स्वप्न पळयतले, त्या स्वप्न साकार करपाक आमी सगळे जाण काम करतले आणि विकसित भारत 2047 आणि विकसित गोवा 2037 हाज्या खातीर आमी सगळे जाण नेटान आपले फ्युचर पयली घडयतले।